जगासयत देशांत आनी आमच्या गोंयांत हवामान बदलाचो परिणाम जावपाक लागला. हे भयानक हवामान बदलांच्या वायट परिणामां पासत गोंयांत वाटावपाचें असल्यार गोंयची खाजनां परतून जिती करची पडटली, अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाच्यो अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायला. 3,500 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली गोंयची खाजनां आमच्या पुर्वजांनी मोठ्या कश्टांनी उबी केल्ली. आतां पोट भरपा खातीर खाजनांची गरज जरी नासली तरी हवामान बदलांच्या परिणामाक फुडो करपाक आमकां ही खाजनां सांबाळपाची गरज आसा, अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाच्यो अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायले. खाजनां सुरू जातली पळय तो वेळ आमी काडलो जाल्यार खूब हिस्टॉरिकल डेटा वयचो पडटलो. अशें म्हणटात की 3,500 वर्सां तरी कमीत कमी ह्या गजालीक लागूंक जाय. ताजे पयलींय आसूंक शकता, कित्याक प्रॉब्लेम हांगा आसा आमचें कार्बन डेटींग काय आमचें रेकॉर्ड किपींग तितकें खाजनां बद्दल इतली ट्रेडिशनल नॉलेज आशिल्ल्या कारणान रेकॉर्ड किपींग आमचें वेवस्थीत तशें ऑन पेपर ना. म्हणून हें मातशें वयर सकयल वर्साच्या बाबतीन जाता. पूण एक 3,500 अंदाज असो बरोवन आसा. खाजन जमीन म्हणजे मीन सी लेवलाच्या सकयल जमीन, आनी ही जमीन जी आमच्या हातांनी नाशिल्ली पळय ती आमच्या पुर्वजांनी बांद बांदून माणसो बांदून ती रिक्लेम केल्ली. कित्याक लागून तांचें पोट ताजेर चलतालें, तेंची इकॉनॉमी तांचो लायव्हलीहूड ताजेर चलतालें. सो तांच्या खातीर तांकां तें ना, खाजन ना जाल्यार तांचें पोट बंद जातालें. त्या आमच्या पुर्वजांनी एकठांय रावून किलोमिटरांचे बांद बांदून आसा. आमच्या गोंयान आउटर बांद म्हणजे आउटर नोटिफायड बांद म्हणून आसा, इंटरनल बांद म्हणून आसा. पूण ते आउटरूच बांद धरले जाल्यार 500 वयर बांद आसा. एक बांद 2 किलोमिटराचो अंदाज धरलो जाल्यार कितले किलोमिटराचे बांद गोंयान जाले. आनी इतके आमच्या पुर्वजांनी बांदल्या आपल्या हातांनी, मशिनां घेवन न्ही. हेच तांचें व्हडपण. जेन्ना पळय सरकार जालो, गोंयचें लिबरेशन जालें आनी मागीर ते नवे नवे कायदे येवपाक लागले, तेन्ना तो सगळो टेन्शन फोकस आसा पळय तो लोकांचेर सोडून सरकाराचेर वचपाक जेन्ना पळय लागलो तेन्ना आनी मागीर ते तितू भितर कायदे आयले की कसेल तजी जमीन म्हणून. सो त्या कायद्या भितर ओनरशिपूय लोकांच्या इंडिव्हिज्युअलाच्या हातान गेलें. कम्युनिटी सेन्स म्हणटा तो तुटपाक लागलो. ह्या सिच्युएशनान हें सगळें मातशें डायल्यूट जावन पडपाक लागलें. खाजनांचे दुर्दशेक सरकारी तशेंच लोकांची अनास्था कारणीभूत आसा. जर ही खाजनां परतून जिती करपाक जाय जाल्यार सरकारी अधिकारी तशेंच शेतकारांनी एकठांय येवचें पडटलें आनी ते खातीर निधींची तरतूद करची पडटली, अशें फर्नांडीस उलयल्यो. एक आमचो मॅनेजमेंट एप्रोच जावंक जाय की बाबा जो टीम वयर बसून प्लॅनिंग करता आनी जो टीम जमनीर माती कालोवन तें पिकयता, ह्या दोनी टिमी मदीं एक कितें तरी बांदून कनेक्शन हाडपाची गरज आसा. हाका आमी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स म्हणूंक जाता. तें मॅनेजमेंट सोल्युशन कशें टाय अप करप आनी तें फ्रॉम स्टेट लेवल टू तालुका लेवल टू टेनंट असोसिएशन लेवल टू फार्मर लेवल कशें व्हरप, ही बांदणी आमकां बांदून हाडची पडटली. हो नेटवर्क जाय. दुसरी गजाल जी जाय पडटली तें आमचें थोडें भितर इंजिनियरींग. आनी त्या इंजिनियरिंगा भितर खर्च आसतलो, डिझायन्स आसतले, रिपेर्स आसतले, मेंटेनन्स आसतले. सो हें एक दुसऱ्या लेवलाचें सोल्युशन जाय. हें आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्ली सिस्टम जी निसर्गाक घट धरून आशिल्ली ती तर आमी सामकी आमचे हात तर सोडले जाल्यार निसर्ग म्हणटलो तुमी हात सोडटा जाल्यार आपूण ती परत घेता. ती कित्याक निसर्गाचेच कणे आशिल्ली ती निसर्गान आमच्या हातान एकठांय मेळून करुया म्हणून ती आमच्या हातान दिल्ली. ती आमी तर आमचे हात सोडले जाल्यार ती परत निसर्गा कडेन वयतली आनी कांयच जावपाचें ना. कमीत कमी इतके स्क्वेअर किलोमिटर गोंयचे उदका सकयल वयतले आनी हे सांबाळपाक आमकां कांयच करपाची गरज ना. पुर्वजांनी तयारी करून आमकां आमची क्लायमेट चेंज चिंतून तांणी पयलींच आमकां बांद बांदून दवरले आपल्या पोटा खातीर आनी आमच्या क्लायमेट चेंजा खातीर. आमकां फक्त ते सांबाळूंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक.